आयच्यान CET एग्जाम सुरू जाता, कॉमन एंट्रन्स टेस्ट. आमच्या स्कुलाची टोटल भुरगीं 249 बसल्या. सगळी SSC आमची 403 आशिल्ली, तातूंतली 249 कॉमन एंट्रन्स टेस्टाक बसल्या. आनी बाकीच्या स्कुलांनी हांगा सेंटर घेतिल्ली आसा, ती सगळी मेळून 266 जाल्या. 266. आतां SOP गायडलायन्स कितें घेतल्या काय म्हणल्यार, आमी तुमी पळयलाच आसतलें भितर सरतना आमी सॅनिटायज करता भुरग्याक पयलीं, थर्मल गन यूज करता टेम्परेचर चॅक करपाक, आनी तांकां मास्क घाला काय ना हें चॅक करता. आनी तांकां भितर एंट्री करतना सोशल डिस्टन्स मेंटेन करूनच भितर आमी एंट्री केल्या. आनी जे एंट्री पॉयंट आसा थंय आमी हे अरेंजमेंट केल्लो आसा. आनी मागीर आमी तांकां लायनीन सोशल डिस्टन्स मेंटेन करूनच क्लासीन सोडटा. आतां आमचे क्लासरूम व्हडले आशिल्ल्या कारणान आमी प्रत्येक क्लासान 15 ते 16 भुरगीं घाल्या, सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून बेंच दवरल्या. सो सगळी आमी 17 ब्लॉक घेतले हांगा ह्या स्कुलांतले. आनी हे सगळ्यो गजाली वेवस्थीतपणे आज आमी सकाळच्यान सुरू केल्या. भुरगे जशे येता तशें आमी घेता भितर तांकां, आनी हे सगळे SOP मेंटेन करून तांकां क्लासीन बसयल्या. सो कितल्यांक पेपर सुरू जाता आनी कितल्या पर्यंत हें सोंपतलो? पेपर भुरग्यांक रिपोर्टिंग टायम आमी 9:45 दिल्लो. तेन्ना 10 आमी लॉंग बेल दिली, तांकां बसोवपाक जाग्यार वेवस्थीत बसल्या काय ना ती चॅक करपाक. पेपर सारको स्टार्ट 10:30 सुरू जातलो आनी 1:00 सोंपतलो.